आणि नरेंद्र मोदी हांच्या 11 वर्साचो जो काळ जो आसा त्या 11 वर्साच्या मोदी गव्हर्नमेंटाचो काळ जो आमी ताका म्हणटात ते सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण म्हणून वळखलो गेलो वता आनी विकसीत भारत हो आमचो टॅगलायन आसा। आनी ह्या अमृत कालान भितर जी माननीय नरेंद्र मोदीजी 2014 पंतप्रधान जाले त्या दिसा पासून आता पर्यंत ह्या 11 वर्सांत जो तांणी संकल्प घेतिल्लो तो संकल्प तांणी सिद्धीक व्हेलो आनी त्या खातीर काल तांच्या 11 वर्साच्या कारकिर्दीक आमी अभिनंदनय करतना फुडल्या कारकिर्दीक आमी शुभेच्छा दिता आनी त्याच बरोबर संपूर्ण भारतभर हो 11 वर्साचो कार्यक्रम आमी साजरो करतात। त्यानुसार माननीय JP नड्डाजी हांचे देशाक संबोधून पत्रकार परिशद जाली आनी आज सगळ्या भारतभर सगळ्यो ज्यो स्टेट्स आसा एक्रॉस स्टेट सगळी कडेन मुख्यमंत्र्याचें संबोधन ह्या 11 वर्साच्या निमतान आसा। हांव त्या निमतान मागता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे कडेन की 11 वर्साच्या सुवर्ण काळाच्या संकल्प से सिद्धी तक हाच्या संदर्भात पत्रकारांक तशेंच गोंयकारांक तांच्यांनी संबोधन करचें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या 11 वर्साच्या कार्यकाळ पुराय जाता आनी मोदी 3.0 हेका 1 वर्स पुराय जाता। डबल इंजिन सरकाराक गोंयांतूय बी 11 वर्सां पुराय जाता आनी ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या हेच्या 11 वर्साच्या संकल्प से सिद्धी आमी सुरवात करता आसतना अच्छे दिन आने वाले हैं हे 2013 आमची टॅगलायन आशिल्ली। अच्छे दिन आने वाले हैं आणि आज आम्ही सांगता की अच्छे दिन आ गए हैं। अभी विकसित भारत 2047 चे स्वप्न आज आम्ही पळोवपाक लागल्या आणि हे सगळे सांगता आसतना हो विकसित भारताचो अमृत काळ आसा। सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाजी 11 वर्सां आम्ही पुराय केली आणि हे सगळे करता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्लीन इंडिया पासून स्वच्छ भारत अभियानापासून सुरुवात केल्लें मिशन हे आज फिट इंडिया पर्यंत आसा। हांव क्लीन इंडिया मुद्दामून सांगता सगळ्यात पयलें मिशन जर ह्या देशात खंयचें सुरू जाल्लें जाल्यार स्वच्छ भारत अभियान आनी ह्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत पुराय देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो देश आज स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा। हो स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा म्हणजे पुराय स्वच्छतेच्या बाबतीतूय बी आणि करप्शनाच्या बाबतीतूय बी तुम्ही मुद्दामून जर पळयशात 11 वर्साच्या कार्यकाळात मोदी सरकाराचेर एक सुद्धा कसल्याच करप्शनाचो डाग आसचो ना म्हणून आम्ही म्हटला की स्वच्छताय बी आणि करप्शन फ्री अशा पद्धतीचो हो सरकार आसा। या सरकाराच्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात 140 करोड ह्या देशवासिया खातीर वेगवेगळी स्वप्नां दाखयली आणि ती स्वप्नां पुराय करपाचो हो कालखंड माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात जालो। सदोदीत आम्ही आपल्या हे सगळे हे सांगता आसतना वेगवेगळे विषय माननीय मोदीजीच्या हातूंतल्यान आयले तितूंतल्यान रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट, अकाउंटेबल गव्हर्नमेंट एंड रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रान्सफॉर्म ह्या 3 गजालीचेर ह्या सरकारात काम केलां। तुम्ही जर पळयशात वेरियस रिफॉर्म ह्या गव्हर्नमेंटात हाडले, वेरियस ट्रान्सफॉर्मेशन रिफॉर्म म्हणण्यापेक्षा ओल्ड कायदे जे आशिल्ले ते काढून उडोवपाचें काम सुद्दां म्हणजे आमी काही काळ 75 वर्सां जाली जाल्यार पोर्तुगीज रिजमाचे तशेच कायदे तशेच कंटिन्यू केल्ले ते काढून उडोवप ही काळाची गरज आशिल्ली ते काढून उडोवपाचें काम केलें। ट्रान्सफॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स हितून खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मेशन जर केन्ना जालें आसत जाल्यार ते आतां जालें। पयले फावटी प्रत्येक फावटी तुमकां ह्या 10 वर्साच्या अमृत काळात दिसून येता। एंड पब्लीक पार्टिसिपेशन in the policy making also and public participation in the project making also हांवें मुद्दामून मेन्शन करता कारण PPP तत्वाचेर वेरियस प्रोजेक्ट पयले फावटी सक्सेसफूल जावपाक शकता हे माननीय मोदीजी दाखयले आणि सातत्यात आमी म्हणटा तशें पब्लीक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग हे पयले फावटी सरकाराचो ध्येय आनी उद्देश ह्या सगळ्या बाबतीत आमकां दिसता आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा कि अब विकास है, आविष्कार है और नवचार है हे सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक दिसूंक लागलेले आसा। हे सगळे करता आसतना हांवें जशें क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया म्हटलें म्हणजे डिजिटल इंडिया सुद्धा कॅम्पेन ही ह्याच कार्यकाळात सुरवात जाली। आमकां डिजिटल इंडियाच्या बाबतीत तेज्या पयलीं केन्नाच अशा पद्दतीन डिजिटली कंट्री ट्रान्सफॉर्म जाता आसतना मेळूंक नाशिल्ली। DBT सारकिली योजना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणजे दिल्लीतल्या
म्हाका सांगपाक खूब अभिमान दिसता की कालच्या 11 वर्साचो पिरियड आमी पुराय करता आसतना 33 स्किमी केंद्र सरकाराच्यो गोंयांत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट केला हो कार्यक्रम कालच्या राजीव कला मंदिरात आमचे सगळे आमदार मंत्री सगळे आसतना आमी केलो आणि त्या 33 कार्यक्रमांतल्यान केंद्र सरकाराचो आस्पाव आशिल्लो. म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो युदीक आमी स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँडअप इंडिया म्हणटा आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप इंडिया कोणी गोंयांत केले केंद्र सरकाराची मदत घेवन त्याचे फेलिसिटेशन केले. आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी PM जनमन उलयतात. आता जनमन म्हणजे कितें तर अजूनय बी खंयची अशी ट्रायब उरले आसत जाल्यार ताका मेन स्ट्रिमीन हाडप हें काम हे माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केला. माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळेच कितें मता खातीर ना तर ह्या पुराय देशाचो विकास जाता आसतना तो अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर जावचो म्हणून गोंयांत आशिल्ली वानरमारे कम्युनिटी हांकां मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयोग हो आमी पयले फावटी केलो. काल तांकां भितरले 8 ते 9 जाणांक आपयले, भितरले 4 ते 5 जाण जे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजने खातीर इलिजिबल आशिल्ले तांकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो हो आमी कालच्यान दिलो. थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजनचे कार्ड्स दिली. आमचो प्रयत्न आसा की 2 जाग्याचेर कम्युनिटी ही रावता पेडण्यान आनी निरंकाल हांगासर तांकां पूर्णता मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. जनमन योजनेच्या अंतर्गत अशा पद्दतीच्या ट्रायब्सांक मेन स्किमीन हाडप हो आमचो पयलो उद्देश आशिल्लो आनी तें काम आमी यशस्वी केलें. ह्या देशांत आयुष्मान भारत योजना म्हणजे पळयताले की जेन्ना मेडिकल ट्रिटमेंट घेवची पडटा ती इतकी कॉस्टली जाल्ली इट इज नॉट एफोर्डेबल. आमच्या फक्त गोंयांत आमी भाग्यवान आशिल्ले की आमकां DDSSY कार्ड आमचे सुरवात जाल्ले दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना पण पुराय भारतभर अशा पद्दतीची योजना नाशिल्ली. ती आयुष्मान योजना म्हणजे 5 लाख रुपया पर्यंतचो मेडिकल इन्शुरन्स इन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ही संकल्पनाच मोदी सरकारात मांडली आणि गरीबाक ट्रिटमेंट घेवपा खातीर पुराय मदत जर कोणी दिली आसत जाल्यार ह्या आयुष्मान योजनेच्या अंतर्गत ही योजना सुरवात जाली. पयले फावटी आमी मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया हो आमी कार्यक्रम हो यशस्वीरित्या करून दाखयलो आणि आज कितलेशेच प्रॉडक्ट हे आउट ऑफ द इंडिया हे वचपाक लागलेले आसा आणि ह्या सगळ्याचो परिणाम देशाची अर्थवेवस्था ही 10च्या सकयल आशिल्ली त्या 4थ्या नंबराचेर हाडपा खातीर हाजो खूब मोठो आस्पाव जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिसून आयिल्लो आसा. आणि हे जर सगळे रुटीन पळयत जाल्यार अश्यो वेरियस स्कीम आणि वेरियस योजना आमकां सातत्यान दिसून आयल्या. हे सगळे सांगता आसतना आज भारतांतलो युवक हो आपलो करियर ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याक कशा पद्दतीन मेळटा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां आव्हान करूंक सोदतां की त्यांनी मुद्दामून माय भारत हो पोर्टल पळोवचो. माननीय मोदीजीचे सरकार हे 4 पिलरांचेर चलता. आमच्या खंयच्या जातीच्या आधाराचेर आणि धर्माच्या आधाराचेर मोदी सरकार चलना. इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण आणि ईच एंड एवरी स्कीम ही ह्या 4 कंपोनंटाक आयोजित केल्ली आसा. तुम्ही जर काढून पळयशात देशात पयले फावटी स्किल डेव्हलपमेंट नावाचे नवीन मंत्रालय सुरवात जाले. गेल्या 60 वर्सांक कोणीच म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंट हेजो विचार करूंक नाशिल्लो. म्हणजे हाताक जर ग्रॅज्युएट आसप आणि बेकार आसप आमी म्हणटा त्या ग्रॅज्युएटाक जर ताका स्किलिंग केलें, रिस्किलिंग केलें, अपस्किलिंग केलें हे नवीन मंत्रालय सुरवात केलें आणि त्याच्या मार्फत प्रधानमंत्री कौशल्य योजना हो कार्यक्रम पुराय देशभरांतल्यान सुरू करून करोडांनी युवक आज स्किल्ड जाता, तांकां काम मेळटा. इंटर्नशीप, फेलोशीप आणि अप्रेंटिसशीप हो प्रोग्राम्स आमच्याच सरकारात सुरवात केला ज्याच्या कारणान एक वर्क कल्चर पुराय देशात आमकां दिसपाक लागलेलो आसा. आणि हेका खरोखरूच म्हणजे दिस इज एन यूथ पॉवर. आमी जेन्ना म्हणटा की हो देश युवा आसा त्या खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आयली. 48 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी देशाची नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आयली. तितूर इट इज एन वेरियस ऑप्शन्स इज अवेलेबल फॉर यूथ. म्हणजे वेगवेगळे शिक्षण घेवपा खातीर आणि डिग्रीज, डिप्लोमा ह्या पद्दतीची नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आमी हाडपाक शकले. आमी जेन्ना नारी शक्तीचो विशय करता तेन्ना म्हाज्या भाशणांतल्यान आमी सदोदीत सांगता नॉट ओन्ली द 33% रिजर्वेशन्स, 3 तलाक सारको डिसिजन घेवपाचें काम मोदी सरकारात केलां. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीजच्या मार्फत आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक नारी सक्षम करपाचें काम म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द फार्म बेस्ड बट नॉन फार्म बेस्ड बिझनेसीस हे करपाचें काम पुराय महिलांच्या खातीर घेतलां. 340 कोटीचो टर्नओव्हर
महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी गोंया सारकेल्या ल्हान स्टेटीत केलो ह्या 10 वर्सांनी. दिस इज अ बिग अचिव्हमेंट फॉर द गोवा स्टेट. तो पुराय देशात कितले करोड रुपया हे विदाउट एनी गॅरंटी तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपांक महिलांक दिले आसतले हाचो विचार तुम्ही करात. म्हणजे अशा पद्दतीच्यो मेजर डिसिजन हे सगळ्यो माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात आम्ही घेवपाक शकले. आणि म्हणून तर आज माननीय मोदीजीच्या सरकारातले आम्ही सगळे म्हणजे खंयसरूच देशाच्या सेक्युरिटीच्या बाबतीतूय मात सुद्धा कॉम्प्रमायज करूंक ना. म्हणजे तुम्ही फाटल्या 10 वर्साचो जर कार्यकाळ काढून पळयशा आसत जाल्यार सर्जिकल स्ट्रायक आसतलो, ऑपरेशन सिंदूर आसतलो. म्हणजे हे जर केन्ना घडून आयले आसत जाल्यार ते मोदीजीच्या कार्यकाळातूच. म्हणजे आमी सीमा आमच्यो स्ट्रॉंग करपाचें काम आणि सैन्यांक ताकद दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार हे मोदी सरकारात केलां. म्हणून म्हणजे आमी 370वें कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक हे साध्य करून दाखयलें. आमी हे सांगता आसतना सातत्यात सांगता आमकां फक्त म्हणजे सरकार येवपाक जाय म्हणून न्ही तर आमी जहां वे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है हे ध्येय घेवन काम करपी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. जेन्ना ते आमकां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयले तेन्ना आमी दाखोवन दिले की जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा. हे सिद्ध करपाक आमी खंयसरूच विसरूंक ना. आणि हे सगळे फुडें व्हरता आसतना आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो न्यू अचिव्हमेंट्स ज्यो आसा पळय न्हू सगळ्या सेक्टरात आमच्या सरकारान सदोदीत केला. जॅम पोर्टल सारकिलो विशय म्हणजे आमी पळयता की सरकाराक जर एमर्जन्सी प्रॉडक्ट घेवपाक जाय आसत जाल्यार जॅम पोर्टलाचेर एके वाटेंतल्यान जो प्रोड्युसर आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान कस्टमर्स आसा ताका डायरेक्ट परचेस करपाचो डिजिटल प्लॅटफॉर्म जर केन्ना अवेलेबल जालो आसत जाल्यार तो ह्याच कार्यकाळात अवेलेबल जालो. ओके, अशा पद्दतीचे सगळ्या जाणांक बऱ्यो संद दिवपी हे सरकार आसा. आणि अशाच पद्दतीच्यो न्यू अचिव्हमेंट ह्यो सदोदीत गव्हर्मेंटात आमी करता आसतना पळयला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाचे पहिले प्रधानमंत्री आसात. राष्ट्रपती महात्मा गांधीच्या उपरांत रस्त्याचेर झाडू घेवन जर कोण पयलीं देंवले आसत जाल्यार ते मोदीजी आसतले. तुम्ही म्हाका मुद्दामून काढून दाखयात फाटल्या 75 वर्साच्या कार्यकाळात खंयच्याच पॉलिटिशियनचो एखादो फोटो झाडू घेवन रस्त्यार सारन मारता आसतना दिसता जाल्यार दाखोवचो. ओनली अँड ओनली द मोदीजी जे गांधीजीच्या उपरांत हे मोदीजीच दिसल्या. अँड इट इज नॉट जस्ट फॉर द शो म्हणजे ते फक्त दाखोवपा खातीर म्हणून नासले तर तेंच्यांनी स्वता आयजूय बी ते कंप्लिटली मॉनिटर करता. आयजूय बी प्रत्येक देशातले स्वच्छता कशा पद्दतीत चालू आसा तेंच्यांनी गोंयाची फाट हाच्या खातीर थोपटल्या. तांच्यांनी आमचो व्हर्च्युअल प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट उद्घाटन केला. ही गोंया खातीर गौरवाची गोष्ट आसा. कारण हे सगळे म्हणजे आमी इनोव्हेशन आनी टेक्नॉलॉजीचो विचार करता आसतना हो देश स्वच्छ उरचो हे बी तेंचें स्वप्न आसा. म्हणून तर ते सातत्यात अशा पद्दतीन हाचेर वेगवेगळे काम तांच्यांनी पुराय फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळात तांच्यांनी पुराय केला. आमी हे सगळे सांगता आसतना मुद्दामून म्हणजे गोंयांत केल्ल्यो अचिव्हमेंट ह्यो सगळ्यो तुमच्या मुखार आसा. तुमी सगळ्या जाणांनी गोंयांत केल्ल्यो वेगवेगळ्यो अचिव्हमेंट सातत्यात आमच्या वेगवेगळ्या भाशणांतल्यान सदोदीत तुमी आयकला. आमी पळयता की जेन्ना अमृत कालाचो विचार जाता तेन्ना आमी म्हणटा की एम्पॉवरिंग टू द अमृत पिढी. फुडल्या येता त्या 25 वर्साच्या काळात आमचे तरणाटे ही पिढी जी आसा ही विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचें नवे युग हे जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त तरणाटे करूं शकता. म्हणून स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, रिसर्च, इनोव्हेशन हातूंत भर दिता आसतना IITs, NITs, एम्स हाची संख्या देशात डबल जाली. मुद्दाम तुम्ही जर फिगर काढून पळयशात आत्ता हांवें फिगर गेलो ना बट हेची संख्या देशात पुराय डबल जाल्या. सगळीकडे म्हणजे ऑल सेक्टरात इन्क्लुडिंग द मेडिकल कॉलेजीस आसली तेच्या पेक्षा डबल सीट आज मेडिकल कॉलेजीचे आज हांगासर आसा. आमी सगळे जाण सातत्यात OBC, SC, ST हांच्या रिजर्वेशनाचेर उलयताले पण माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हाचो केन्नाच विचार ह्या देशात 60 वर्सां पयलीं केलो ना. की जनरल कॅटेगरीतूय बी गरीब हो कन्सेप्ट आसा आणि त्या गरिबा खातीरय बी रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून EWS ही नवीन संकल्पना माननीय मोदीजीत मांडली आणि तेजें इम्प्लिमेंटेशन आयज पुराय आमकां जाता आसतना दिसता. म्हणजे आमी सातत्यात पळयता की शेतकरी हो अन्नदाता आसा आणि त्या शेतकऱ्या खातीर
आयज किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतले, केसीसी आसतले, अशा पद्दतीच्या सगळ्यात आणि ड्रोन एग्रीकल्चरात पावयलो. म्हणजे टेक्नॉलॉजी ड्रोन ना जाल्यार आज पर्यंत आमी म्हणटाले की टेक्नॉलॉजीचो उपयोग एग्रीकल्चरान केन्नाच केलो दिसूंक ना. म्हाका खूब अभिमान. हांव पयर रायच्या फार्मात गेलो. फादर जॉर्ज हाणें सांगलें की हे आपल्याक म्हणजे 40,000 वयले शेत 40,000 40 लाख पर्यंत शेत तेणी मेकनायज्ड करपाचो प्रयोग थँक्स टू द मोदी गव्हर्नमेंट, थँक्स टू द डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. हे हांवें सांगूंक ना, फादर जॉर्ज हाणें सांगलें 40,000 वयले 40 लाख शेत जर तो मॉडर्न म्हणजे ड्रोन स्वता तो पयलो ड्रोन जर गोंयांत कोणी हाडलो जाल्यार फादर जॉर्ज तांणी तेजे ट्रेन केले. ओके, आतां उरलेले 10 ड्रोन आमच्या गोंयांत येवपाचे आसा. ड्रोन दीदी संकल्पना ही माननीय मोदीजीच अस्तित्वात हाडली. म्हणजे एखादी आमची महिला भगिनी सुद्धा ड्रोन ऑपरेट करू शकता, त्याचो शेतात उपयोग करू शकता. इतक्या बऱ्या पद्दतीचे आमी सरकार ह्या हेका दिला. इट इज एन इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ फॉर ऑल. आमी पळयता की इट इज पर्टिक्युलर खंयच्या कंपोनंट खंयच्या स्टेटी पुरते न्ही, तर सगळ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात आमी इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ ही संकल्पना मांडली. नेशन फर्स्ट, नॅशनल सेक्युरिटी फर्स्ट अँड फॉरेन पॉलिसी. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार मोठ्या प्रमाणात फॉरेन पॉलिसीज बदल करून आमचो देश प्रथम आणि सेक्युरिटी प्रथम हाज्या व्यतिरिक्त खंयसरूच कॉम्प्रोमायज केन्नाच करूंक ना. तुम्ही सगळ्यो म्हणजे जाल्ल्यो कॉन्फरन्सीज पळयात, इन्क्लुडींग द गोंयांत वेगवेगळे 2-3दा म्हणजे फॉरेन मिनिस्टर गोंयांतूय आयिल्ले. आमकां G20 आसतल्यो बाकीच्यो अशा पद्दतीचो भारत देश म्हणजे दिल्ली न्ही तर पुराय देशात अशा पद्दतीच्यो कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करून पुराय देशांतल्यान आमी हो देश हो वेगवेगळ्या म्हणजे विविध संस्कृतीन नटलेलो आसा हें दाखोवपा खातीर माननीय मोदीजीत सदोदीत खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केल्लें आसा. आमी हेल्थ केअर फॉर ऑल हें सांगलें हांवें तुमकां. नारी शक्तीचो सन्मानाचेरय हांव उलयलो. ओके, इन्फ्रा एट स्पीड तुमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो पुराय सगळो पळयलाच. बट त्याच बरोबर आमी सातत्यात म्हणजे मेट्रोज वेगवेगळ्या सिटींनी ह्यो ज्यो हाडल्यो, एअरपोर्टची संख्या डबल जाली, रेल्वे स्टेशनची संख्या डबल जाली. मुद्दामून तुम्ही फिगर काढून 87 एअरपोर्ट्स आशिल्ल्यात, मोर दॅन 150 एअरपोर्ट्स आसात देशात. म्हणजे कनेक्टिव्हिटी खातीर कितल्या स्पिडीत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जावपाक लागला तें पळयात. आमी ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपीनेस इंडेक्स हो लोकांचो वाडचो हाज्या खातीर सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सदोदीत काम करीत आसता. आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा की मोदी है तो मुमकीन है. हो आमचो सिर्फ एक नारो न्ही तर हो जो आसा पळय न्ही इट इज एन रियलिटी आसा. मोदीजीच्या हितूंतल्यान आमी हें करून दाखयलां म्हणून. आनी विकास बी विरासत बी म्हणजे आमी विकास करता आसतना आमची विरासत खंयसरूच विसरूंक ना. तुमी पळयशा आसत गोंयांत सुद्दां आग्वाद जेल म्युझियम आमी कित्याक कंप्लीट करपाक शकले विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. 28 कोटी रुपया तो जेल म्युझियम म्हणजे जो पडूंक पावलो. म्हणून आमी म्हटलां की इट इज एन विरासत आनी विकास ह्यो दोनूय गजाली आमी करपाक शकले. ह्या हातूंतल्यान पयले फावटी म्हणजे आमी जेका वुमन लेड गव्हर्नन्स म्हणटा, महिलांचो गव्हर्नन्सान पॉलिसी मेकिंगान सातत्यात आमकां दिसता आनी तो सहभाग खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. झिरो टॉलरन्स टू टेरर ही पॉलिसी सरकारान वापरल्या. म्हणजे आतंकवाद आनी नक्षलवादाचो पुराय नयनाट करपाचो ठरयला आनी त्या खातीर आतंकवाद घुसून आमी मारतले हे आमी सातत्यात सांगले. देशांतलो पुराय 4 स्टेटींनी आशिल्लो नक्षलवाद आज सगळे जाण सरेंडर करपाक लागलेले आसा. जावं ते गडचिरोली सारकिल्या महाराष्ट्रात आसतले, छत्तीसगड आसतले, मध्य प्रदेश आसतले किंवा बाकीच्या स्टेटींतलो सगळो नक्षलवाद आज सोंपपाक पावल्लो आसा. आनी पॉलिसी आसा आमच्या माननीय होम मिनिस्टर हांची की येता त्या 2026 पर्यंत नक्षलवाद जो आसा ह्या देशांतलो पुराय सोंपतलो. हातूंत आमकां 100% आमकां खात्री आसा. चंद्रयान आमी लॉन्च करपाक शकले. म्हणजे तुमी विचार करात देशाचो सर्वांगीण विकास करता आसतना सगळ्या बाबतींत आमी एकदम फुडें एकदम डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फुडें आसा. पयले फावटी ह्या देशांत आयुष नांवाचें नवीन मंत्रालय जालें. म्हणजे आयुर्वेद आनी योगा हाका केन्नाच कोणी भर दिवंक नाशिल्ली आनी हें करता आसतना इतकेंच न्ही तर इंटरनॅशनल योगा डे म्हणजे भारताचो योगा इंटरनॅशनल पावोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदी सरकारात केलें. 180 कंट्रींनी इंटरनॅशनल योगा डे जाता. म्हणजे इट इज एन इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड. आज पुराय सगळी कडेन म्हणजे आमी हे सगळी कडेन पावोवपाचो हे जो आसा पळय न्ही
हे केला. म्हणून माननीय मोदीजीच्या 11 सालाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आम्ही आमचे सगळे काम सगळ्यांच्या घरापर्यंत पावचे. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या वेगवेगळीकडे संकल्प से सिद्धी मेळावे ऑर्गनायज करतले, प्रत्येक घराघरापर्यंत लिफलेट पावयतले, पॅम्पलेट्स पावयतले आणि सगळ्यांच्या पर्यंत हे पावोवपाचें काम आम्ही सुरवात केला. म्हाका खात्री आसा की येता त्या काळात ह्या पद्दतीच्यो सगळ्यो ह्यो बुकलेट्स ज्यो आसा पळय ह्यो आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावून लोकांपर्यंत म्हणजे इंटलेक्च्युअल लोकांच्या बरोबर गरीबातल्या गरीब लोकांक सुद्धा हे कळपाक जाय की माननीय मोदीच्या सरकारात 11 वर्साच्या कार्यकाळात देशात आणि राज्यात काम कितें केलां. आज खरें म्हटल्यार हांव आमच्या राज्यांतली कामां उलोवंक ना, कारण तुमी सगळे जाण गोंयकार आसल्या कारणान 11 वर्साचे गोंयांतले डबल इंजीन सरकारात कितें केलां हें तुमच्या मुखार आसा. हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. तुम्हीच सगळ्या जाणांनी आपल्या प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या मुखार सदोदीत दवरला. तुमचे सहकार्य फाटली 11 वर्सां आनी गोंय सरकाराक 13 वर्सां तुम्ही सहकार्य केलां. हाज्याच सारकेलें सहकार्य फुडेंय मेळटलें हाची अपेक्षा करता. आनी परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजी आनी त्यांची पुराय कॅबिनेट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकारच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. धन्यवाद.